approximately the 56 lakhs of rupees. Okay, ex post facto administrative approval sanction for the order against again the Goa Medical College against the supply in COVID in orthopedic in orthopedic ward. बरोबर. Hachi cost it is something 3 crore something. It is not COVID, but it is surgical in Angasar. There is creation of the 2 new posts in the Goa State Minority Finance Department and Development Corporation. New post create केला. इतूर आमचे गोवा स्टेट मायनॉरिटी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तातूर पोस्ट जे क्रिएट केला इट इज एन मॅनेजिंग डिरेक्टर असिस्टंट मॅनेजर अकाउंट क्लार्क यूडीसी ज्युनियर स्टेनोग्राफी एलडीसी त्या कॉर्पोरेशनाक एकूय पोस्ट नाशिल्लो आतां पर्यंत तांकां नवीन पोस्ट क्रिएट केल्या. कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट दिला डॉक्टर श्याम काणकोणकर मेडिकल ऑफिसर इन वालपय कोणशे असो मेळना म्हणून ताका कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट फॉर द 1 year. Ex post facto approval for the purchase again it is an approximately 3 crore 13 lakhs. It is an arsenic healthcare for the RT-PCR machines in COVID. Notification of the revised scheme for the promotion of the grid connection of the solar rooftop system with net metering for the Goa Energy Development Agencies. ताज्या खातीर तो नोटिफिकेशन आशिल्लो पळय तो नोटिफिकेशन्स काडला फॉर द सोलार एनर्जी हेच्या खातीर grid. It is revised scheme for the promotion of the grid connection connected to the solar rooftop system. Filling of the post of the Goa College of Art कोंकणी रिलॅक्सेशन रिलॅक्स करपा खातीर आयिल्लें GPSCंतल्यान बट ते करूंक ना कॅन्सल केला वन्स अगेन. तेंच्यांनी रिलॅक्सेशन मागलेलें कोंकणीचें बट आमी दिवना. Setting of the ethanol production plant at Sanjeevani Sahkari Karkhana Dharbandora. The Deccan हेका ताका directly appoint केला the consultancy firm म्हणून ताजो project ready जालो. We have sent to the government of India for the ethanol plant घालपा खातीर संजीवनी कडेन. ते ethanol करतले. It is after all sugar ऊस घेण्या फाटीमागचो अर्थ दोनूय करू शकता. Both the provision आसा. हो एक्चुअली एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट धाडपाक जाय आशिल्लो ताका फक्त आतां हो आयला पळय न्ही टू अपॉइंट अ कंसल्टंट वीच इज ओनली द 4 lakhs rupees वी आर गिवींग फॉर द कंसल्टंट. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल रेडी करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले. 56 crores of rupees दे आर रेडी टू गिव अस विथ अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. बट आमी कितले घेवपाचे आनी कितें प्रोजेक्ट कितल्याचो आसतले तर डेक्कन हे जे आसा पळय न्हू ते डिसायड करतले. डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन DSTA फ्रॉम पुना to prepare the DPR of the project, the installation of the 40 kpld ethanol production distillery unit at the Sanjeevani sugar factory, which is त्यांची फीज 4 lakhs rupees. ते तर उरतलेच. हो आत्ता फक्त त्यांचो न्यू DPR रेडी करपा खातीर स्टाफ आनी तांकांच घेवन काम करचें पडटलें न्ही आमकां. ना DPR केला आमी DPR गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले स्टार्ट करता. बरोबर. Again there is filling of the post of the principal of the Goa College of Architecture relaxation मागलेले कोंकणी खातीर but we have rejected. Architecture college चे बी same. Okay, there is a filling of the vacant post under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme मनरेगा म्हणजे वेगवेगळे पोस्ट फिल करपाक आयिल्ले which is sanctions existing post totally vacant post is 68. गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2021 तिका कॅबिनेटाचे अप्रुवल दिवपा खातीर आयिल्ले. तितूर चेंजीस सजेस्ट केल्या. फाटली पॉलिसी जी की स्टार्टअपाच्या खातीर फ्रेंडली नाशिल्ली वेगवेगळे भितर चेंजीस सजेस्ट केल्या. फाटले फावटी वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स जे क्रिएट जातले ते जावचे न्ही म्हणून न्यू पॉलिसी वेबसायटीचेर घालतले ते अप्रुवल दिले. कॅसिनोक एक्सटेंशन 1 वर्साचें दिल्लें आसा. प्रोसेस चालू आसा. इन मीन वायल जे प्रायोरिटी बेगीन जाता त्या अनुसार शिफ्ट केले वयतले.